गोवा डेअरीच्या मॅनेजमेंटाचेर स्कॅमांचे आरोप चालूच आसात। गोवा डेअरीक प्रुडंटान हाचे पयलीं एक्सपोज केल्ली। हे फावट आरोप जाल्यात खुद्द गोवा डेअरीच्या एमडीचेर। 20 जुलय 2015 गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह दूध उत्पादन संघाच्या एमडीन पुणेच्या नायक्रॉम कंपनीकडच्यान फिल-पॅक मशीन घेतिल्ले। 16,10,717 रुपया एका मशीनाक ह्या रेटीन कंपनीकडच्यान 80,53,585 रुपया मोडून 5 मशीनां घेतिल्ली। कंपनीन दिल्ल्या कोटेशनान मात एका मशीनाक फक्त 9,15,000 रुपया पडटात आनी तातूंत संबंधीत एसेसरींचोय आस्पाव आसा। वेल्यान ताचेर 14% डिस्काउंट आनी 10% वॅट लाय नासतना हें मशीन मेळटालें। मात कंपनीन दिल्ल्या कोटेशनांतल्या रेटी परस मायज रेट फारीक करून गोवा डेअरीच्या एमडीन ही मशीनां विकती घेतल्यात। ह्या प्रकरणाचे एक्सक्लुझिव्ह डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात। डॉक्युमेंटा प्रमाण गोवा डेअरीच्या एमडीन चड पयसो फारीक करून मशीनां घेतल्यात। कोटेशनान मशीनाचो रेट 9,35,000 जाल्यार फारीक केले 16,10,000। मॅनेजमेंटान एका मशीनाचेर सुमार 6,75,717 रुपया चड मोडले। गोवा डेअरीन 5 मशीनां खातीर सुमार 33,78,585 रुपया चड मोडल्यात। 30 लाखांचे गुड्डुलिसांव। हाचेर प्रुडंटान गोवा डेअरीच्या एमडीक गाठलो। तो म्हणटा टेस्टी आनी हेर गजालीं खातीर चड पयशे लागले। हय कोर्ट केले जाता इतले बोर्डाचे अप्रुवला शिवाय कसलेच परचेजीस जायना कळ्ळें न्ही। आनी आमकां तेका लागून परचेज कमिटी आमी काडलेली। परचेज कमिटीची कोटेशनां कितें दिल्या न्ही त्या प्रमाणे जे कोण लॉवेस्ट आहा त्या प्रमाणे दिल्ले आसा। इन्क्वायरी सुद्दां केली म्हणून कांय हरकत ना, तेजेर इन्क्वायरी जाली म्हणून कांयच हरकत ना। रजिस्टरान सुद्दां ताचेर डबल रेट जालो 9,35,000 आता तो 16,10,000। एक सांगू आता न्ही ते कोण इन्क्वायरी करतले न्ही तेन्ना कळटले न्ही खरोच डबल रेट काय आनी कितें ते की बेजीक रेट दिल्ली आहा। बेजीक रेट ही टॅक्सीस लागता, एक्सायज ड्युटी आसा, वॅट आसा। एक्सायज ड्युटी, वॅट अशें ट्रान्सपोर्टेशन, इन्स्टॉलेशन, कमिशनिंग कळ्ळें न्ही अशें करून ते जाता। बेजीक रेट सदांच बेजीक रेट कमी आसता न्ही। एक्सायज ड्युटी 16% आसता, वॅट आसता 12%, 12-12.5। इन्स्टॉलेशन आसता, ट्रेनिंग आसता, कमिशनिंग आसता, प्लस क्रेट आसता हाडपाक ते कळ्ळें। एमडी सावंत म्हणटा त्या प्रमाण सगळे टॅक्स धरूनच एका मशीनाचे 16 लाख रुपया जातात। मात परचेस ऑर्डर पळयल्यार कळटा टॅक्स धरूनच एका मशीनाची किंमत 9 लाख सुमार जाता। गोवा डेअरीचे हे नवे कथीत स्कॅम। 30 लाखांचे प्रकरण एंटी करप्शन ब्युरो कडेन पावला। ताचेर सीएम आनी कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रारची नदर आसा। एके वटेन गोवा डेअरी प्रामाणीक कश्ट करपी दूधकारांक सारके प्रॉफिटय वाटिना। दुसरे वटेन गोवा डेअरीचे मॅनेजमेंट दुधावेली मलाई खावंक नवे नवे मार्ग सोदतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।